म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सगळ्या जाणांक आपल्याशी एकठांयलेलीं आसा. सगळे मनशा कुळ ताणें आपणाशी ओडून घेतलेले आसा. तो आमकां एकवटून आसा आनी आमी ताका एकवटून जावंक जाय. हें आपोवणें ताणें आमकां दिलां आनी दीत आसा. आतां तो त्या एकवटान आमकां आपयता न्हय, मागीर कोण आमचे सवें वावुरता, आमी की तो? आनी आयची वाचपां आमकां तें सांगता. आमची कोत्तुदबां हिंचोत्थान उपजवतात. जेन्ना ती आमचेसून उपजवतात, मागीर आमी हळू हळू काळोखान जियोंक लागता. आनी काळोखान जियेली म्हणटच आमी उजवाडाक येवंक सोदिना. आमकां लोक बरें सांगता, पूण आमकां तें बरें लागना. हातूंतल्यान आमकां कळून येतलें की हांगसर आमी चुकल्या म्हणून. आमची कोत्तुबां जेजू सवें घडोना. जेजू सवें घडत तर आमी उजवाडाक येवंक आशेतल्या, आवडेतल्या. कित्याक आमची सगळीं कोत्तुबां आमचे सवें न्हय, ती देवा सवें उपजवलेली आसा आनी देव ती आमचे सवें कोत्ता. पयले वाचून पळयात. धर्मदूत आपले वस्तुकी करिनासलेले, तांकां पवित्र आत्मो दिल्लो आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान जेजूच्या एकवटान ती सगळीं ताच्या नांवांत कोत्तालीं. आनी ताका लागून तांकां काडून उडोवंक सोदताले. कित्याक सगळो लोक आतां जेजूचो पाटलाव करूंक लागला. हो कोत्तलो आनी आमचें कितें जातलें? मागीर आमचें गोठरान जातलें. आमचो आनी धर्म उरचो ना जुदेवांचो, अशें म्हणून समजताले ते. आनी ताका लागून तांकां बंदखणींत घातलेले. आनी बंदखणींत पर्यान देवदूताक धाडून तांकां भायर काडलेले आनी ते देव मंदिरांत शिकोवन दिताले. आनी हे थोटाकताले, अरे कशें तांकां वेले? वय असलीं अजापां ओच्चऱ्यां खूब जायत आसात ह्या संवसारांत. जीं कोण जेजू सवें जियेतात तांचे सवें असलीं ओचोऱ्यांक विजमितां घडटात. तांकां काडूनय उडयतले, पूण भिरांत ना. कित्याक जशे भशेन जेजूचें जिवीत तेन्ना तो जियेलो, तो आतांय आमचे सवें जियेता आनी आमचे वरवीं सुर्गेच्या बापान आमकां भायर काडलेली आसा काळोखांतली. आनी ताका लागून ताचो मोग बापाचो संवसारांत जेजू सवें आमचे उद्देशी आतां तो उगडापो जाता. पळयात, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. संवसाराचो बोसमो वायट करपाक न्हय, पूण तांकां सुटका सासणाचें जिवीत दिवच्या. तो जेजू सवें आमकां हें सासणाचें जिवीत हांगसरूच मेळटा. आमची कोत्तुदबां मागीर ताचे सवें घडटली. म्हणटच जीं कोत्तुदबां आमच्या मनांत उप्रासतात, म्हणजे चिंतना येतात, भावना येतात, तांकां आमी भियोंक फावना. रोखडीच ती जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जेजूच्या नांवान ती दवरूंक जाय. जेजूच्या नांवान दवरली की ती नितळ निर्मळ जातात आनी बरें तें आमकां पोत्तून तो दिता. तें पोत्तून ताका दिवंक जाय, तो पोत्तून आमकां दिता. हे भाशेन तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां ती करपाक ताचीच मागीर गोठाय आमकां मेळटा. पवित्र आत्मो ती करून घेता आनी आमी सगळें शांतीन करूंक लागता. अशें ताणें आमकां सगळें दाखयल्लें आसा. कशे भशेन ताचे सवें आमचें जिवीत जिवंक जाय पळय तें, आनी कशे भशेन तो आमचें सवें जियेता पळय तें. तर हें सगळें अदीक घडोवन येवच्याक ह्या पास्काच्या काळांत आमी अदीक जेजूक एकवटून रावया. सगळीं आमी जाणां आमच्या हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. तो पळयात, जिवीत जावन आसा न्हय आमचें. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सोखलें आमचें सवें आसा तितलेंय ताचें सवें आसा. तो उफाट, आमी किरकोळ, इलेल्यो वस्तू आमच्यो आसात त्यो सगल्यो ताचें सवें आसा. ताचें सवें ती आमी दवरच्याक सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान तें भायर काडया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो आठवणी, सगळें जे भितर आसा तितलोय सांठो तो सगलो जेजूचेर दवरया.
आनी आमची चाल जी घडोवन येता आपलेपणाक लागून ती काळोखांत खूब पाटी आसता. उजवाडाक ती हाडच्याक तें सगळें ताका समोर पळोवया, प्रत्येक सुस्कारान तें भायर काडया आनी आमी नितळ निर्मळ जावंक लागतले. आनी खरी ताचे कुडीची सांदय जे आमी जावन आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सादतलें. जेसू आमकां तुवें ही कुरपा दिल्याय, कुरपेन तुवें आमकां बाळगून दवरल्याय. आतां आमचें जिवीत तुकाच कुरपेन बरोनूच समोर पिता. तूंच तें बदलून तुज्या जिविता सारकें ओदीक कर.